जेजूच्या कोश्टांचो इतिहास आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताच्या कोश्टांनी आमी भागीदार जावं चोर गरजेचें। आमी जायते फावट जेजू आमचेच कोश्ट सांगल्यात, आमचेच कोश्ट व्हडांतले व्हड म्हूण समजून दुसऱ्याचे कोश्ट आमच्या कोश्टाकून ल्हान मोल नासतले केल्यात। आमी सगळीं पातकी आनी ह्या पातकांतली आमकां सुटका मेळचे खातीर जेजू सगल्या पासत एकाच बारा खुर्सार मेलो आनी आमकां सोडून दिली। जेजू वरवीं देवान आमचो मोग केलो। देवाक आमच्या मोगाळ बापाक आमी दिवासूया। हो तुजो पूत, ही तुजी आवय। देव मंदिर मोडून उडयताय आणि 3 दिसांनी नव्यान बांधताय, तो तूं मरण। तूं देवाचो पूत जाल्यार तुकाच निवार आनी कुर्सावेलो देव आता। हांव देवाचो पूत म्हणटालो, पळय हो देव तेका सोडोवंक येता जाल्यार दुसऱ्याक सोडयले हाणे, हाचे लागीं आपणाकूच सोडोवंक जायना। एली एली लामा सबक्तानी। हो एलीच्या गुलामात तो असो दिसता। म्हाका थान लागल्या। तो इस्रायलाचो राजाकूय तर ताका आतां कुर्सावेलो देवूं दी आनी तेन्ना आमी ताचेर भावार्थ दवरतले। बाबा तांकां बोगस कित्याक ते नकळोन ते कितें करतात ते। बाबा तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मा। सगळे संपातले। मरण बोगले हात विस्तारू हावे मोजे मोगाचे दान मोजे तुमचे पासो पेटोयले कुर्साचे मरण बोगले हात विस्तारू हावे मोजे मोगाचे दान मोजे तुमचे पासो